I think this is a novel initiative being launched by Bogmalo Panchayat with the help of my department through Prasid Naik to have people to come and give their dry garbage at this station, transfer station, which it is located here. Any passerby, instead of throwing the garbage which they fill in the bag and throw along the highway, they can come and give it here. Of course, it will get only dry waste which will be collected. So this is an initiative so that people don't litter the place everywhere. Besides having door-to-door collection, if somebody misses that deadline, कोणा तरी ते तेन्नाच गार्बेज दिवपाक मेळना जाल्यार एक सोय केल्ली आसा. हे ट्रान्सफर स्टेशन इट इज गोइंग टू बी मॅन, म्हणजे कोण तरी थिंगा आसतलो ती गार्बेज घेवपाक. गार्बेज दिता ते हिंगा ते घेतले आनी सेग्रिगेट करतले. म्हणजे खंय एक ग्लास एक सेक्शन आसा, मागीर प्लास्टीक एक सेक्शन आहा, बाकीचे प्लास्टीक बॅग्सां एक सेक्शन आहा, ते थिंगा ती गार्बेज घेतले. आनी हो म्हाका दिसता इनिशिएटीव आख्खे गोंयान करतलो, म्हणजे लोक हायवेचे उणें ना जावपाक हितून तरी येवन थिंगा लोक आसतलो आनी ते तेंचे कडेन ती गार्बेज दिवपाची. सेम टायम एक पोती स्कीम केल्ली आसा. पोती स्कीम म्हणल्यार कितें, आमच्या घरा कडेन सगळे म्हणजे आमी केन्ना यूज करपाचेच ना अशे कपडे आसता आनी आमी केन्ना कितें करता, हांवें पयला विलेजींनी बीन उजो घालता, एक पुंज करता आनी उजो घालता, एगेन एडींग टू द पोल्युशन. हिंगा आमी कितें केलां, कोणे तरी तेंचे ओल्ड कपडे हाडून दिले जाल्यार तांकां आमी तेन्नाच एक शिवलेले कपड्याचेच बॅग दितले. दी सेम ती ओल्ड क्लोथ्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग बॅग्स. पन्ने जुने जे कपडे आहात तेंचे आमी पोती करून दितले, म्हणून ती पोती स्कीम म्हणलेली आसा. हें हांवें मुद्दम हांगा केल्लें आसा, एक सुरवात कशी करपाक. लेटर ऑन म्हणजे आमी सगळे कडेन हें कंटिन्यू करतले. सगळ्यात पयलीं आयज आमच्या नेक्स्ट पंचायत चिकोलना बोगमालो हांगासर मॅन्स ट्रान्सफर स्टेशन मी इनॉग्रेट करता आनी गोंय राज्यान पयले हे मॅन हँडल ट्रान्सफर स्टेशन. जरीन गांवच्या लोकांक हांगासर ड्राय वेस्ट, कंप्लीट ड्राय वेस्ट, तेच्या बरोबर एक क्लोथ डिपॉझिट सेंटरूय जावन आसा. वेरीन लोक सरान जशें सांगलें की लोकांचे जर कपडे जे ते लोक घालनात ते इन्स्टेड ऑफ खंय डिपॉझिट करपा पेक्षा हांगासर हाडून ते दिवं शकता. इन रिटर्न आमी एक कापडाची पोती शिवलेली जी आहा ती लोकांक रिटर्न दितले. तेच्या वांगडा वेस्ट किंवा आनी कसले तरेचे नवे नवे तरेचे वेस्ट आमी हांगासर ह्या स्टेशनाचेर घेतले. आमचो एक मनीस अपॉइंटेड म्हटल्यार हांगासर बसून आसतलो, थंय हाडून सेग्रिगेटेड वेस्ट दिवपाची गरज आसा. तेच्या वांगडाच आमी GWMC म्हटल्यार गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्या मदतीन आनी विथ सपोर्टेड बाय आमचो लोकल MLA आनी तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री मॉविन गुदिनो हेंच्या जोड पावलान आमी हांगासर आयज पोती स्कीम लॉन्च केल्ली आसा. आमी लोकांक इन रिटर्न कपड्याच्या इन रिटर्न आमी बॅग्स दितले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.